विक्रम, किती हा वास्कोचे अपडेट? सर सद्याक जशें आमी उलयता पॉलिटिक्स इज इन द एअर म्हणटा तशें हांगा सद्याक जायते पॉलिटिकल मुवमेंट आमकां दिसून येता. जशें आतांच आमी कॅप्टना कडेन उलयले, कॅप्टन हॅज अनाउन्स्ड हिज कॅन्डिडेचर फॉर दाबोले. त्याच वाठारान मॉविन गुदिनो तांचेय प्रयत्न चालू आसा. जुजे फिलिप डिसोजा हे तरी खंय तरी रावंक सोदता. आनी आयज जेन्ना आमी एअरपोर्टाचेर गेल्ले तर आयज बीजेपीचे जे पार्टीचे लिडर आसा सीटी रवी हे गोंयान आयले. जेन्ना आमी तांकां विचारलें हीज पर्पज ऑफ विजीट, तांच्यांनी टाळ्ळो तो प्रश्न आनी तांच्यांनी सांगलें आपूण फक्त संघटने खातीर येता. मागीर तांकां आमी विचारलें की लक्ष्मीकांत पार्सेकर जायते लोक जे आसा हे पार्टीची तिकीट आतां दावेदार म्हणून क्लेम करता, ताजेर बी तुमी कितें डिस्कशन बी करतले. तांच्यांनी सांगलें की ताजेर सगळें जे डिस्कशन आसा ते मागीर आमी सेकंड लेवल, सद्याक आमी फक्त संघटनेच्या कामाक आयले आनी जे डिस्कशन आमी करता इज बेसिकली नॉट बिकॉज ऑफ सत्ता, पूण आमी एक कायंड ऑफ सर्वीस फॉर गोवा कितें खंय आमी कमी पडटा हाजेर एक डिस्कशन करपाक आयले. तांणी सांगलें ताजे फाटोफाट जे आम आदमी पार्टीचे नॅशनल लिडर आसा राघव चड्डा ते आयले एअरपोर्टाचेर. तांकांय आमी तेंच विचारलें की वॉट इज द पर्पज ऑफ विजीट. तांच्यांनी सांगलें की एक मोठो अनाउन्समेंट फाल्यां खंय तरी ते प्रेस कॉन्फरन्स घेवन करपाचे. तांकां आमी क्लियर कट विचारलें की हे जे इलेक्शना खातीर तुमी कितें अलायन्स बी पळयता जावं तुमी खंयच्या पार्टी कडेन उलोवप चालू केला. तांच्यांनी व्हेरी क्लियर कट सांगलें की आमी जे आसा वी आर कम हियर इन गोवा टू टीच बीजेपी एंड काँग्रेस लेसन. तांचें म्हणणें आसा की गोंयचे लोक जो आसा हो बीजेपीच्या शासनाक जावं काँग्रेसाचेर विटलेलो आसा. खंय तरी पयलीं जातालें की खंय काँग्रेसीक लोक वोट मारताले, काँग्रेसीचे मनीस वता बीजेपीन, बीजेपी परती पावर येता. सो लोकांचे कडेन खंय तरी घात जाता, लोकांचे सेंटिमेंट सगळें खेळटा. सो हाका लागून वी आर कम टू टीच देम बोथ अ लेसन. मागीर तांकां आमी विचारलें तुमी रिजनल पार्टीचे म्हणजे एमजीपी जावं गोवा फॉरवर्ड हांचे कडेन कितें अलायन्स करतले. ताजेर तांच्यांनी कांय कमेंट दिवंक ना, बट दे मेंटेन की दे वील नॉट probably they might not go with the काँग्रेस. तांचें म्हणणें आसा की वी आर गोइंग टू टीच द काँग्रेस एंड द बीजेपी लेसन. ताजे फाटोफाट तर आदले सिव्हिल एव्हिएशन युनियन मिनिस्टर श्रीपाद आमचे सुरेश प्रभू हे गोंया एअरपोर्टाचेर आयिल्ले. सो तांकां जेन्ना आमी मेळ्ळे तांचे बरोबर मॉविन गुदिनो आसलो आनी एअरपोर्ट डायरेक्टर आशिल्ले. जेन्ना आमी सुरेश प्रभू विचारलें तांच्यांनी सांगलें की ही हॅज गॉट द आयडिया ऑफ मेकिंग गोवा इंटू लॉजिस्टिक्स हब आनी खंय तरी हाजे खातीर बरें एक पावल फुडें ह्या म्हयन्यान भितर एक मिटींग जावपाची आसा. तांचें म्हणणें आसा की गोवा हॅज गॉट ऑल द कॅपॅसिटीज टू बिकम अ व्हेरी गुड कमर्शियल और लॉजिस्टिक्स हब. आनी हाका लागून एक मिटींग जातली आनी हाजे जे तांच्यांनी विचार जे दवरलेले ते खंय तरी फ्रुटफूल जावंक शकता. मॉविन गुदिनो म्हणटा की गोंया जे आसा इज लायक दुबय, तांकां तें करपाची उमेद आसा. म्हणजे हांगा जरी एक मॉडर्न ट्रेड हब जाय जायते लोकांक एम्प्लॉयमेंट मेळटलें. एअरपोर्ट डायरेक्टर जेन्ना आमी विचारलें तांच्यांनी सांगलें की सद्याक जे इंटरनॅशनल फ्लायट्स जे आसा दे आर नॉट अलाउड टील द जुलय 31st. पूण ताजे मागीर जसं पॅन्डेमिक देंवता एखादी डोमेस्टीक आनी इंटरनॅशनल फ्लायट चालू जावंक शकता आनी फुडारान बरो बिझनेस जावंक अशें तांच्यांनी सांगलें आसा. ओके, थँक्स अ लॉट विक्रम.